शुक्रार 14 जून 2024 मुखेल व्होड सर्वेस्परा मुखार नियाळाक आदार दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांत दारियस राजाचे मंत्री नाटकायेन दानियलाक शिवाचे दोलींत उडोवंक हुकूम पत्र काडटात। हाचें कारण म्हणल्यार दानियल दिसाक 3 फावटी सर्वेस्परा देवाक मागणें करतालो। देव ताका शिवाच्या चोपक्यांतलो वाटायता। आयच्या पयल्या वाचपांत एलिजान दोलींत रात सारली, कित्याक इस्रायल पोरजा ताका जिवेशी मारूंक सोदताली। सर्वेस्पर देव एलिजाक सांगता, भायर सोर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव, कित्याक सर्वेस्पर ते वाटेन वेचो आसा। मोन शितळ आवाजान दोळबारांच्या सर्वेस्पराचें आसणें आसलें। स्तोत्रकार म्हणटा, सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, काळीज गोड तर आनी सर्वेस्पराचेरूच पातयेवन राव। जेन्ना राजान पळयलें देवान दानियलाक कांयच वायट जावंक दिवंक ना, तेन्ना ताणें आपल्या परजेक हुकूम घातलो, म्हज्या राज्यांत सगळ्यांनी दानियलाच्या देवा मुखार भिरांतीन कांपचें, कित्याक तोच जिवो देव, तो सदांकाल जियेता। आमी आमचो संबंद जेजू सोबे मागण्या वरवीं तीर गोट करुया। बोगोर बोगोर मागणें करून जेजू आपलो संबंद देवा बापा सोबें गोट करतालो आनी देव बाप आपल्यो येवजण्यो जेजूक उक्त्यो करतालो। आमी आमच्या मागण्याचें जिवीत सर्वेस्परा मुखार दवरून ताचें आसणें बगून विस्वासान आनी भावार्थान आमचें जिवीत जिवया। म्हजो थाराव सर्वेस्परा मुखार मागण्या वरवीं म्हजो संबंद मजबूत करतली।